तुम्ही एंट्री केली आता अर्बन स्टेटस आज आमचे पंचायतीन आम्ही सगळे विलेजेस काल आम्ही मिटींग घेतली आणि 3 मुद्दे असले आमचे विचारपाक सरपंचाक आणि सेक्रेटरी. पहिलो मुद्दो म्हणल्यार जे नोटिफिकेशन एक सर्क्युलर डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन काढला टू डिक्लेअरिंग चिंबल विलेज एज अर्बन विलेज. मागीर जे आमचे तयार लेखाचे इश्यूज आणि पेंडींग जे ग्रामसभा इश्यूज आहा ते विचारपाक आयज आमी सरपंचाक आनी सेक्रेटरीक येयल्ले. हांव हे नोटिफिकेशनाचे उलयता मागीर आमचो भाऊ आहा तो फुडले तुमकां तयार लेख आनी बाकीची ते ग्रामसभा आनी हेजेर भाश्य करतलो. 26 मे 2024 आमचे कडेन एक सर्क्युलर आसा ऑफ डायरेक्टर ऑफ पंचायत. डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन सगळे बिडिओंक एक मेमोरंडम काढला की जे 56 विलेजीस आसा त्यो सध्या विलेजीस आहा ते अर्बन एरिया म्हणून नोटिफाय करतले. म्हणल्यार एक तांकां शहरीकरण करतले, अर्बनायझेशन करतले. आमकां जेन्ना ही काल नोटीस आउट जाली तेन्ना आमी इमिजिएटली मिटींग घेतले आणि कळ्ळें तितून की चिंबलाची विलेज, चिंबल रेवन्यू विलेज ती तितून आसा. आता हे प्रकरण कितें? हे प्रकरण 2020 चालू जाल्लें. 27 जानेवारी 2020 रेवन्यू डिपार्टमेंटान एक नोटिफिकेशन काढलेलें की जो विलेजीस आसा 56 विलेजीस ते अर्बन म्हणून नोटिफाय करता. मागीर पब्लीक प्रेशर प्रोटेस्ट जालो आणि मागीर ते 18 फेब्रुवारी 2020 ते नोटिफिकेशन विड्रॉ केले, म्हणल्यार फाटी घेतले. आता ते 2020 नोटिफिकेशन आहा ते रेवन्यू डिपार्टमेंट एक लेटर काडटा आणि म्हणटा आमी ते रिविजीट करता, म्हणल्यार न्यू प्रपोजल करता रिनोटिफाय करपाक. आणि ते लेटर तेंच्यांनी गुपचूप रितीन पब्लिकाक आउट करुना. गुपचूप रितीन रेवन्यू डिपार्टमेंटान 13 मे डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक धाडले. डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन मागीर ते बिडिओक धाडले, बिडिओन ते मागीर सगळे पंचायतीक धाडले. आणि तेंच्यांनी कितें सांगलां पंचायतीक 26 मे म्हणल्यार 30 डेज, विदीन 30 डेज आमकां ऑब्जेक्शन्स नाल्यार सजेशन दिवपाक जाय. म्हटल्यार तुमी कावंट करीत जाल्यार आयज 26 जून, आयज लास्ट डे जाता. म्हणून आमी आयज प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन्स आमचे फायल केल्ले आसा. हेजेर आमचे डीप स्टडी आमचे लिगल एडवायजर तेजे कडेन डिस्कशन चालू आसा आणि प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन्स फायल केल्ले आसा. आणि करता आसतना हेंच्यांनी क्रायटेरिया कितें धरलेले आसा तुमकां खबर आसा. अर्बन एरिया रेवन्यू डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 238 म्हणजे जे डेफिनेशन अर्बन एरियाचे ते प्रमाणे करता रेवन्यू लँड रेवन्यू कोडाच्या अंडर. आणि तो क्रायटेरिया करता जो सेन्सस 2011चो डेटा आसा तितून कितें दाखयल्लें आसा की चिंबल विलेज जी आहा ती सेन्सस टावन म्हणून डिक्लेअर केल्ली आसा. आणि तेंचे पॅरामिटर्स कितें आहा? 3 पॅरामिटर्स आहा. एक जी विलेज आसता ती अर्बन केन्ना जी अर्बन टावन केन्ना क्लासिफाय जाता जेन्ना तेजें पॉप्युलेशन 5000 आसपाक जाय. आणि हे तुमी आयकाल 5000तले तितूंतले 75% जे नॉन एग्रीकल्चरिस्ट आसपाक जाय. म्हणजे जे काम करतात मेल वर्कर 75% नॉन एग्रीकल्चरिस्ट आसपाक जाय. एंड 4400 जे हे आसा ते डेन्सिटी ऑफ पॉप्युलेशन स्क्वेअर मिटर्स एरिया आसपाक जाय. सो हो 3 क्रायटेरिया आसात आणि तितून ऑर क्रायटेरिया न्ही हे 3 क्रायटेरिया फुलफील जावंक जाय वांगडाच. म्हटल्यार ते कितें म्हणटात चिंबलान 5000 पॉप्युलेशन आसपाक जाय तितूंतले 75% जे आसा ते नॉन एग्रीकल्चरिस्ट आसपाक जाय मेल वर्कर्स. आता हो डेटा 2011चो आणि आता तुमकां खबर आसा ऑलरेडी 2026 सेन्सस चालू आसता. तो सेन्सस पेंडींग आसतना तेंच्यांनी रिविजीट कित्याक केलें नोटिफिकेशन आणि कसले पॅरामिटर्स आमकां विचारनासतना तुमी हे नोटिफिकेशन कशें फुडें व्हरोंक सोदता आणि गुपचूप रितीन पंचायतीक कशें तुमी सांगता. पंचायतीक तुमी सांगनासतना हेवूय सांगूंक ना की हेजेर स्पेशल ग्रामसभा घे नाजाल्यार ऑर्डिनरी ग्रामसभा कॅन डिस्कस कर, तशें कांय सांगूंक ना. विलेज पंचायतीक रायट दिला म्हणजे बॉडीक रायट दिला की तुमी कितें सजेशन दिया. आमकां कांयच रायट दिवना. तरी पूण आमी जागृत विलेजर्स म्हणून हे सांगलेलें आसा. आता आमचे कितें आहा चिंबला विलेज तुमकां खबर आसा 2 रेवन्यू विलेजीस येता. आता पळया हितून कन्फ्युजन पळया. आमची चिंबला विलेज जी अर्दी इंदिरानगर आसा, गांवांत आसा, किल्लावाड आसा ती मोरंबी ओ ग्रांदान येता. जी झोपडपट्टी इंदिरानगराची आहा ती मेजॉरिटी आहा ती मोरंबी ओ ग्रांदान येता. ती मोरंबी ओ ग्रांद रेवन्यू विलेज अर्बन एरिया म्हणून दाखोवंक ना. फक्त हे सायडी ती चिंबला विलेज गवलेबाट, शिरेंद, मागीर चिंचवाडा, मानसवाडा ती आसा. कित्याक
ती दाखयल्ली आसा कित्याक हे सायडीन सगळी शेतां आसा कल्टिवेशन करता लोक आनी ते सायडीन हायवे आसा तशेंच तुमी पळयता मेर्शेची विलेज दाखयला ती मुर्डा विलेज दाखयला विच इज क्लोजस्ट टू द हायवे जी मिलिटरी कॅम्प वयर हायवे आसा कुडका वचपाक नाजाल्यार फुडलो तो हायवे आसा ती विलेज दाखयला भितरले विलेजीस दाखोवंक ना सो खंयचो तुमी 5,000 पॉप्युलेशन घेतला खंयचो तुमी 75% तुमी हे घेतला नॉन एग्रीकल्चरिस्ट घेतला आनी खंयची तुमी जी एरिया जी आहा ती ते पॅरामिटर्स घेतला कित्याक 2 विलेजीस आसा मोरोमियो ग्रांड आसा आनी चिमला आसा ते क्लासिफाय तेंच्यांनी करपाक जाय तर हे दोनूय रेवन्यू विलेजीस चिमलाक लागता आतां करता हे कित्याक तांकां दिसता हांगा शेतां कोण रोयना म्हणून मात आमी सांग सोदता हे जे आयज सगळे येयला बायलां स्पेशली ही सगळी ते सायडीन तुमी वचून पळया सगळी शेतकार सगळी भाजी रोयता सगळी शेतां रोयता आनी हे जे फॅसिलिटेट करपाक बिल्डर्सांक नाजाल्यार जे बिल्डर लॉबी आसा मेगा प्रोजेक्ट्स तांकां फॅसिलिटेट करपाक हे सगळे अर्बन एरिया म्हणून आमकां क्लासिफाय करता आनी मेन म्हणल्यार हितून कितें जाता लँड रेवन्यू कोडान जेन्ना आमी प्रोविजन वाचले जी जागा आसा जी लँड रेट्स आसा नाजाल्यार असेसमेंट आसा ती जागाची रेट वाडटा म्हणून हे क्लासिफाय करता फ्रॉम विलेज टू अर्बन एकदां रेट वाडली जाग्याची शेतांची रेट वाडली सगळ्यांची जागा वाडली जाल्यार ती मागीर चेंज ऑफ झोनाक घालतले बिल्डर्स पण ऑलरेडी जे कॅरिंग कॅपसिटी विलेजीची काबार जाल्ली आसा तिका लागून एडिशनल बर्डन्स FIR वाडटले सगळे हे षडयंत्र अशें दिसता की बिल्डर लॉबीक स्पेशली ही एरिया चिंबल सायडीची एरिया आहा ती हायवे तेकोन आसा आनी सगळे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स येवपाचे आहा म्हणून सगळे कारस्थान हे करता म्हणून आमी प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन घातला की आमकां पयलीं कळपाक जाय हेगेर आमकां स्पेशल ग्रामसभा आमी डिमांड मागला नाजाल्यार दुसरो ऑप्शन सांगला आमी की जुलायची ग्रामसभा जी आतां जावपाची आसा जी पेंडींग आमची ग्रामसभा तेगेर आमकां हेगेर स्पेशल डिस्कशन जाय अशे डिमांड्स आमी 2 मागला दुसरें आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणल्यार चिमला गांवांत तुमकां खबर आहा बेजीक सिव्हील इन्फ्रास्ट्रक्चर कांयच ना स्कूल आमचे वयर पळय कसले कंडिशन आसा मागीर हेल्थ ना ग्राउंड ना सिनियर सिटीजन वुमन्स तांकां कांयच फॅसिलिटीज ना हे नासतना तुमी अर्बनायझेशन आमकां कित्याक करता अर्बन नाजाल्यार शहरीकरण तुमी करपाक कित्याक करता फाल्यां तुमी सेन्ससाचा डेटा बेस्ड ऑन सेन्सस टाउनशीप तुमी म्हणटा की रेवन्यू डिपार्टमेंट करता जाल्यार रेवन्यू डिपार्टमेंट एकदां डिक्लेअर जाल्यार तुमी फूल आमकां म्युनिसिपालिटी करून उडयतले आमचो विलेजीचो पावर आहा तो ग्रामसभेचो पावर विलेजीचो तो 73 अमेंडमेंट आमकां सगळे पावर्स मेळटा ते तुमी दिवच्या शिवाय तुमी अर्बनायझेशन करता म्हणून हो षडयंत्र आमी कळलो आसता सरकाराचो आमकां आनी ही आमची विलेज तरी आमकां सस्टेन हे तरी करपाक शकना इतली सद्या इतले मेगा प्रोजेक्ट्स हे आमचे चिमला पंचायतीन आमी ऑलरेडी हाडिल्ले आसा जावं ते आडवाल पालकरचे प्रोजेक्ट्स आसूं ना हे सायडीचे प्रोजेक्ट्स आसूं नाजाल्यार सरकाराचे प्रोजेक्ट्स सगळे आमी हाडिल्ले आसा आनी तीच युनिटी धरून आमी फुडें हे वयता मात लक्षांत धरा हे जे कारस्थान BJP सरकार करता गुपचूप करता तेन्नाचे अशें आमी आयकलां की तालिगांव विलेज ती 2000 परमिशन ऑलरेडी नोटिफाय जाल्ली आसा अर्बन विलेज ती एकूच येल्ली जाल्ली कित्याक रेवन्यू मिनिस्टर तोच आसा आनी ताच्या पयलीं रेवन्यू मिनिस्टर तेजी मिसेस आसली सो बाकीच्यो विलेजीस आहा तिसवाडीच्यो विलेजीस तेंच्यांनी आतां घातलेले आसा सो सांगपाचो उद्देश म्हणल्यार कितें आमकां तरी कोण कैवारी ना आमकां सेक्रेटरी मेळना आमकां सरपंचूय मेळना आमकां आमदारूय मेळना आमदाराचे आमी सांगता जेन्ना आमी युनिटी मॉलाक प्रोटेस्ट घेवन तेच्या घरा गेल्ले तेणी सांगलेलें की 5 जाणां यो म्हणून आनी स्पेसिफिकली तो म्हाका सांगतालो की अजयाक आपय नाका म्हणून तेक तो कितें म्हाका म्हणटालो आनी आमी ते कितें म्हणटाले सो अशें सो आतां आमी डिसायड केल्ले बाबा ताका मेवपाचें काय ना सो आमी ताका जाहीर आव्हान करता तुमच्या मार्फत की तो 2 दिसांनी ती तोय आमची जी चलता चिंबलकांची तोय थंयसर येता कित्याक अशें कळ्ळां की चोयी जी चिंबलकांची तोय आसा ती जेन्ना काम चालू तेन्ना ती मोडली म्हणून आनी ताका लागून तो मातसो आल्ललो आसा आनी भिलोलो आसा तो देवीक तर भितात आमकां भिनाका देवीक भिता म्हणटा 2 दिसांनी येता सो आमी चिंबलकार ताका जाहीर आव्हान करता ह्या इशूचेर मागीर बाकीच्या आमच्या विलेजीच्या इशूचेर आनी बाकीचे जे आनी पेंडींग इशूज आहा जो आमचो युनिटी मॉलाचो इशू आहा प्रशासन स्तंभाचो तोयार लेखाचो आहा इंदिरानगरचे ते तो गार्बेज इशू आहा इतले मेगा प्रोजेक्ट्स आसा प्लस नोटिफिकेशन ऑफ अर्बन या आमी रुदल फर्नांडीस जो सांताक्रूजचो आमदार एका जाहीर आव्हान करता आयतारा त्यांनी सकाळीच्या हांगसर आमचे तोयेर येवपाचो आमच्या ह्या इशूचेर भाशाभास करची कित्याक आतां 2023 ते 26 पर्यंत एकूय ग्रामसभा येवंक ना सो आमी ताका जाहीर आव्हान करता आनी कित्याक ताका तरी हे काय कळची ना ते कितें 2020 येयल्ले एक येयल्ले तो तरी न्हिदला आनी तो न्हिदल्यार बाकीचे आमदार जे आहा थोडे तेवूय अजून न्हिदलेले आनी सायलंटूय आहा
दुसरे लोक वचून तो व्हिडिओ काडटा गांवांनी इतले आनी गांव वचयतले म्हणटा आमदार थोडे तेवूय न्हिदलेले तांकांय सांगता हो इश्यू घेवपाक जाय. बारीक बारीक गांव आयज तुमी नोटिफायड करून दवरलेले आसा अर्बन एरिया म्हणून आनी कोणाक सांगनासतना तुमी करता तर हेजेर आमकां अपोज आसा आनी आमी डिमांड केला की बेगीनच्या बेगीन हे फाटी घेवपाक जाय. आतां हे कित्याक काडटा सरकार आनी आमचे कितें फुडले पेंडींग इश्यू आहा हांव मागता गोविंद बाबा कडच्यान ब्रीफ करचें. 2020 अशेच तरेचो हो जो प्रकार जो आसा की अशे जे गांव जे आसा अर्बन हितून घालपाचो त्या वेळच्या हेंच्या सरकारान केल्लो, पूण सगळे गांव जे आसा ते एकवटान रावन त्या वेळार स्क्रॅप केल्ले. आमकां हे तुमचो अर्बन जो स्टेटस जो आसा तो आमकां नाका. हांव खास करून आमच्या गांवाच्या लोकांक सांगूंक करता आनी त्याच बरोबर बाकीचे गांव जे आसा आमचे टोटल 56 गांव आसा 56 जेचें नोटिफिकेशन तेंच्यांनी जारी केल्लें आसा. तर हेतून जातलें कशें आमी पळयता आमच्या गांवा कडेन जर नजर जर मारली जर जायत इट इज फूल ऑफ बायोडायवर्सिटी. आनी जेन्ना हांगासर अर्बनायजेशन जातलें आमकां चडांत चड जो भंय जो आसा तो आमची जी हांगासरली शेती आसा त्याचें कन्वर्शन हें निश्चित आसा. त्याच बरोबर आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांत अजून आमची ओल्ड जी आसा पारंपारीक जी घरां आसा ती आसा तेचेर गदा येतली. आनी हितून आमच्या ह्या घरांनी जे जॉयंट जे सगळे आमची फॅमिली जी रावता पळय काय ते कशे भशेन हांगासर त्या घरान आपल्याक स्वताक एकोमोडेट करता. हे अर्बनायजेशन आयल्या नंतर तुमी आतां पळयलां आसतलें पणजे सारक्या भागांत बाटले म्हण मागीर ते हितून वच सांतिनेज वता सगळ्याक वता की पयलींचे जे पळय कितें घरां बी आसली न्हय तें ती दिसना आतां तुका. थंय बिल्डिंग्यो उबे रावल्ले आसा. हांगासर तशेंच जातलें आनी आनी अशें जर जालें जर जायत आमच्या हांगासर नॅचरल जे रिसोर्सीस आसा हांगासर ज्या सारके आमचे तळें आसा सामकें तळ्यार लेक आसा हेका खूब आमकां मार बसपाचो आसा. आनी आतांच एक 2 दिसां पयलीं म्हाका कोणी खास सुत्रा कडच्यान आमच्या MLA कडसून कळूंक ना पूण अशें कळ्ळां की इंदिरा नगर थंयसून तो वयर तळ्या पर्यंत रानान म्हणटा थंय ते आतां एक बायपास रोड करपाचो आसा. आनी तो मागीर खंय चिंबला जी पळय इंदिरा नगर हें आसा आमची शिमित्री बी आसा जंयसर तो सगळो हेंची गंगा व्हांवता इंदिरा नगरची तेच्या बाजूच्यान सिमेत्री बी आसा तेच्या बाजूच्यान हो रोड जो आसा तो फुडें पणजे पर्यंत हे जातलो. सो हितून तेंच्या मनान सरकाराचे हे प्यादे जे आसा प्यादे म्हणजे कोण तेंचे MLA आसा आमचो सरपंच आसा हे जे कोण ZDP आसा हेंच्या तकलेन फुडें कितें आसा. कारण हेंकां हांगासर फुडें जर तर ती शेतां पुरोवन जर बिल्डिंग्यो जर काडटले जर जायत काडल्यो जर जायत पयलीं रस्तो जाय जसो आतां हांगासर आमच्या युनिटी मॉलाच्या हेका पर्पज पयलीं कितें आसलो IT पार्काच्या वेळार की थंयसून रोड व्हरून त्या रानांक तेकोवपाचो. आतां काय हांगासर हें कांय करपाक मेळचें ना म्हणून ही एक नवी आयडिया राना पर्यंत कळ्ळें मरे रानांसून तो सोमतो थंय पर्यंत तो हांगासर सामको हें केलो. अशें रानान थंय कितें आसा थंय तो हें तेकोवपाक रस्तो तेकोवपाक आनी हेच्या संबंदी अजून पंचायतीनूय आमकां कांय सांगूंक ना. खरें म्हटल्यार आमदारान आमकां विश्वासान घेवपाक जाय आसलें बाबा हांवें अशें प्रोपोज केल्लें आसा तेजे एडवांटेजीस कितें आसा ह्यो बाब आमचो आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस तेणी आमकां सांगपाक जाय आसल्यो त्यो अजून सांगूंक ना. सो हेच्या खातीर आमी खरें म्हटल्यार गेल्या आयतारा आमी तेच्या घरा वचपाचें आसलें विचारपाक तेका पूण आमी
काय हितून आमचे आनी हितून प्लांटेशनान हितून व्यस्त आसल्या कारणान आमी मातसो प्रोग्राम आसा तो हें केलो. पूण आतां निश्चित तो हांगासर आमची जी तळी जी आसा आतां पाड पडलेली आसा, पाड घातलेली आसा, कळ्ळें. उच कितें करपाचो आसलो, चिखल काडपाचो आसलो तळयेंचो. त्या तळयेचो चिखल काडटात म्हणून जे पळय JCB पळय सकयल देंवयली तितूनच्यान फाटल्यान जे पळय तेंच्यांनी कांय वर्सां पयलीं लाखांनी पयशे वगडावन थंय सगळें काम पळय केल्लें काय न्हू, थंय तें काम कितें केलां न्हू तें आतां आमकां जाणवलें. कितें करप्शन जालां तें. ती JCB आहा ती सोमती हें बी घेवन सोमत्यो हें आसा तेज्यो भिंती ज्यो आसा, सायड वॉल ज्यो आसा त्यो घेवन सकयल गेल्यो. आनी आतां हांव नको कितक्या लाखाचेर तें काम पडटलें आनी कितें म्हणटालें तें. आनी आतां तें इलेक्शनाचो हें आसा, सिजन आसा आतां. आमदार येवन आमचो रावता थंय. काल कोणी एकट्यान तरी घातला की आमचो आमदार आसा तो तें बरें काम करता म्हणून. हय करून दी तेका, कारण तेकाय म्हणून जाय न्हू लोकांक दाखोवपाक. पळय तुमची आपणी तळी आसा ती सारकी अशी अशी आसली, सामकी पाड पडिल्ली ती. तेंच्याच गव्हर्मेंटान अशी पाड घातलेली ती त्या वेळार काम करून, म्हणजे निकृश्ट अशें काम करून, म्हणजे सामकें सकयल्या दर्ज्याचें. तें आतां आनीक कितें तेंकां आनीक खावपाक मेळ्ळें न्ही हांगासर. तो सांगपाचो असो हें आसा हेतू. तर आमचो जो आसा जशें अजयान सांगला त्या प्रमाणे हे जे आतां आमकां अर्बनान घालपाचें 2 हें आसा, रेव्हेन्यू पार्ट पडटा आमचे. सो आमचो विरोध आसतलो आनी कायम जसो 2020 जसो जाल्लो आसा काय न्हू तेच्या पेक्षा आनीक खर विरोध जातलो. आनी म्हाका दिसता जशें आमी चिमलकार आतां एकठांय जाला हें करपाक, हेका विरोध करपाक, बाकीच्या गांवांनी आमी जर एकमेकाक जर सपोर्ट जर केलो जर जायत सगळ्या गांवांनी, जाल्यार हो जो तेंचो जे कितें मनीशा पळय तेंची आसा पळय काय न्हू हें करपाची, अर्बनायजेशन करपाची, म्हणजे उरला सुरला ती बायोडायवर्सिटी सगळें आमचें गोंयपण काबार करपाची, तर तें आमी कितें करूंक शकतले, तेजेर प्रतिबंध घालूंक शकतले, आडोवपाक शकतले. दुसरी गजाल तुमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयकारांक की गेल्या जानेवारीन म्हणजे आयज 6 म्हयने उलटून गेले, वयर जे युनिटी मॉल येताले कोर्टाची ऑर्डर आसली की तेंच्यांनी 7 दिसां भितर ते पत्रे काडपाचे आनी तें हें आसा ना रिस्टोर करून दिवपाचें म्हणून. अजून करूंक ना तेंच्यांनी. आनी पंचायतीन आमी रिजोल्युशनां घेतली. तेच्या नंतर 2 ग्रामसभा जाल्यो. 2 ग्रामसभा जाल्यो. आमी म्हणटा सदांच म्हणटाले आमी आमचो सरपंच आमची पंचायत आसा ती तेंची गुलाम जाल्ली आसा म्हणून. जेन्ना आमी तांकां पंचायतीन आमी हें रिजोल्युशन घेतलेलें, जेन्ना तेंचे 1.5 कोटी रुपया सुमार हांगासर हें आसा लायसन फीचे, ते पत्रे काडपाक जर पत्रे जर काडिना आसत GTDC जाल्यार तुमी ते पत्रे काडा, जो कितें खर्च आसा तो हें आसा आमची तेंच्यांनी पळय लायसन फी भरलेली आसा तितूनच्यान ते डिडक्ट करा आनी उरलेले पयशे मागीर तांकां परत करा म्हणून. हें करपाक अजून पंचायत आसा ती फुडें सरना. म्हणून आयज आमी ह्यो 2-3 गोश्टीचो सोक्षमोक्ष लावपा खातीर आयज सरपंचा कडेन हांगासर येयल्ले. हांव फोन करतालो तेका, फोन कट केलो तेणी, फोन घेना. जेन्ना आमचे म्हाका दिसता आमी हें कितें दुर्भाग्य अशें म्हणटा हांव की जेन्ना आमी पंचायतीन येता तेन्ना तो सेक्रेटरी मेळना. तो खंय तरी दुसऱ्या हितून ताका खंय चार्ज दिल्लो आसा, आयजूय ताका खंय दुसरे कडेन चार्ज आसा खंय. सो सांगपाचें अशें आसा की उरिल्ल्यो ज्यो पळय आमच्यो ग्रामसभा पळय आसा त्यो तेणी घेवच्यो आतां जाता तितके बेगीन. अजून काय मनसून जें पळय काम आसा आतां पावस पडलो, आमी ताका फाटीं विचारलेलें तुमी काम केन्ना करपाक पळय तेंच सांगता न्ही. अजून मनसून हेजे पयलींचें जें काम करपाक जाय आसलें तें हांगासर काम कांय जाल्लें ना आनी व्हडल्यो बडायो मारता आतां. म्हणून आनी हांव चड कांय उलयना की ह्या हेचेर आमी आतां फुडें हे पत्र्यांच्या बाबतीन बी फुडलो जो डिसिजन आसा तो आमकां, कित्याक हितून कलेक्टर पडलेलो आसलो. काल हांव कलेक्टराक मेळ्ळो, पूण कलेक्टरान सांगिल्लें की आपूण तेंचे कडेन उलयता म्हणून कोणाक GTDC कडेन आनी फुडलें एक्शन घेवया म्हणून. तेन्ना कलेक्टरा कडेन वयतले आमी आनी कलेक्टराक विचारतले जे तुमी जे MOU जे केल्लो, मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडींग जो पळय केल्लो पळय काय न्हू आमचे कडेन जानेवारीन, हे सगळे युनिटीच्या मॉलाच्या बाबतीन आमी हें थंय कांय दवरचें ना, आमी रिस्टोर करतले. ते आतां 6 म्हयने जाले खंय पावले काय म्हणून. सो हे आमी एक्शन तेंचे कडेन मागतले. सो सगळ्यांक देव बरें करूं. इतकेंच करूया आमी सगळे गोंयकार की हे ज्यो 56 विलेजीस ज्यो अर्बनान घालपाचो पळय हेंच्यांनी पळय सरकारान जो कितें निर्णय घेतलेलो आसा तेचो आमी निशेध करुया आनी हो जो पळय तेंचो हेतू जो आसा तो आमी सफल जावपाक दिवचे न्हू. एकूच ऍड करता, आमी ऑलरेडी डिसायड केला आनी आमची तयारी आहा. जशें आमी युनिटी मॉलाक जाल्यार प्रशासन स्टाफ आमची तयार लेख वाचोवपाक आमी
घराघरांनी भोवलेले अवेअरनेस केलेले मिटिंग घेतलेले आणि सरकारात भाग पडलेले की हे दोन्ही प्रोजेक्ट स्क्रॅप करा म्हणून. तशेंच आमचे चिंबोळकारान काल आमी डिसायड केला की घराघरान अवेअरनेस करपाचे आणि सांगपाचे मिटिंग्स घेवपाचे आणि मागीर जी ग्रामसभा जी आमी मागला तेतून ऑफिशियल आमी ऑब्जेक्शन रेज करपाचे. कित्याक अजून तांकां लेटर येयला कित्याक ते आमकां कांय खबर ना कळ्ळें न्हू. जशें की म्हणटा की 30 दिसांनी दिवपाक जाय आमी दिला. आमची फूल तयारी आसा घराघरान भोंवपाक जाय. कित्याक नॉट ओन्ली हे सायडीचे आमी ती सायडीचेसून रेवन्यू विलेज दोनूय आमचे आहा त्यो वयतले. आमचे जे कॉन्स्टिट्युशन दुसरे विलेजीस आसा कालापूर तेंच्यांनी घातला मुर्डा घातला थंयसरूय आमी पंचायतीन वचून आमचे एज अ कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमी एक नागरीक म्हणून तो आमी हे ऑब्जेक्शन्स घालतले. आणि ही जी लढाई आसा अर्बनायझेशन आमकां नाका म्हणून आनी अशें गुपचूप रितीन आमकां नाका. कित्याक डेटा जो घेता ते 2011चो घेता 11चो घेता. सो आतां तो चेंज जाला आसतलो आनी तो जो आधार तूं एका धरूंक शकना. आमची विलेज डिफरंट आसा. आमच्या विलेजीन इंद्रनगर स्लम इतले व्हडले आसा. आमच्या विलेजीन शेतां इतली आसा. ट्रायबल लोक रावता इतले आनी बारीक बारीक घरां आसा. सो तेंकां हे इम्पॅक्ट पडटलो डेफिनेटली पडटलो. सो म्हणून हे ऑर्गनायझेशन प्रायमा फेशी आमी रिजेक्ट करता आनी अपोज करता. सो हो आमचो फुडलो प्लॅन आसा. तेकूच म्हणटा हांव की हे पळय म्हणटा पळय काय न्हू तूं म्हणटा पळय काय न्हू तांकां लेटर मेळ्ळा काय कितें तें ना. इट इज हांव सांगता लेटर मेळ्ळा आसतलें तांकां आणि जर तर गांवांक जर विश्वासान जर घेवपाचें ना अशें जर सरकाराचें ठरलां आसत ते आपले फक्त फोर्टनायट मिटिंगेन त्यांची पंचायत बॉडी जे आसा काय न्हू ते अशे खूब प्रकार जाल्ले आसा. कळ्ळें न्ही हेजे कळ्ळें न्ही ते आमकां कळना न्ही. जर तर तांकांच जर डिसिजन घेवपाचें आसा जाल्यार ते म्हणटाले आमी एका ग्रामस्थांक कित्याक कळोवपाचें बरोबर. सो ताका लागून म्हाका दिसता कितें तरी ते आपालिपा करता आमचे कडेन. जर तर तेंचो हेतू जर शुद्ध जर ना जाल्यार ते आपालिपाच करता. कळ्ळें. आणि मागीर आमकां कळोन येतलें बाबा हय ही नोटीस धाडलेली म्हणून. इतकेंच. अजय हे जी अर्बन एरियाची इशू आहा ती तुमच्या आमदाराक कळवलेले आहा तुमी मेळवलेले रिप्रेझेंटेशन दिलें तुमचो आवाज काडपाक आमकां कालूच एक कळ्ळा. जशें की पळय हांव डेट सांगता 13 मे 2026 रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान डीओपीक धाडलेली. मग डीओपीन 26 मे डेफिनेटली हे सरकारात तेंची कॅबिनेटान डिसिजन बी जाला आसतलें. तो पार्ट ना कॅबिनेट बीजेपी सरकारान तो पार्ट आहा तेका हे कळपाक जाय आसलें. जशें की तुमी पळयता की कालूसान ऑलरेडी मोयरा थंयसर आवाज घेतलो तेका ते पावले एज अ एमएलए तेका सगळे नोटिफिकेशन बी तेका येवपाक जाय तेणी कळपाक जाय. मात आयज आमचो तेणी व्हिडिओ पळोवन आमी तेका सांगला की बाबा 3 विलेजी तेजे कॉन्स्टिट्युशन येता आणि ही मेजर विलेज आहा चिमलाची विलेज त्यासाठी कालापूर आणि मुर्डा विलेज दाखयला. सो आमी तेका सांगला की 2 दिसांनी तो गाडी घेवन तेजी येता बरे भाशेन तुका जाल्यार आमी तुका फुलां मारता स्वागत करता. कित्याक तूं म्हणटा आमी तेका गाडी सोवताले म्हणून आतां बरे भाशेन उलोवया डिस्कस करया बाबा हे कितें चल्लां काय म्हणून. आनी तुका जर तूं हे डेव्हलपमेंट करूंक काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेल्लो सो हे डेव्हलपमेंट करता का तूं का तुजो जो सहभाग आसा का तूं हाका अपोज करता का म्हणून हे सगळे क्वेश्चन आमी तेका जाहीरपणे विचारतला. पब्लीक तुमच्या मार्फत पब्लिकली आमी तेका सांगता की आयतारा सकाळचे तेणी चिंबोळकरची तोय आसा थंयसर येवचे आणि हे तेणी आयज नाल्यार फाल्यां परून आमकां कन्फर्म करचे. कित्याक आमी थंयसर रावतले तुका आनी थंयसर आमी ब्रीफ करतले हे सांगता. इतलो डिले कित्याक जालो कित्याक आतां पळय आयज एक्चुअली लास्ट डे तुमकां हे खबर नासलेली काय म्हणटा. ना आमकां कळोंकूच ना आनी आमकां कळोंकूच ना. कित्याक सांग जो आमी आतां सर्च केल्या पळय जाल्यार हे सगळे नोटिफिकेशन बीन स्क्रॅप जाल्ले 2020 स्क्रॅप जाल्ले नोटिफिकेशन परत आतां एक लेटर आउट केला तेंच्यांनी की आपूण फ्रेश प्रपोजल करूंक सोदता म्हणून न्यू नोटिफिकेशन येवंक ना. मग ते कितें म्हणटात तुमी नोटिफाय करच्या पयलीं पंचायतीक रायट दिला की ओन्ली हे दिया म्हणून कितें म्हणजे आपले तुमी कमेंट्स दिया म्हणून सजेशन हे ऑब्जेक्शन बी तशें न्ही कमेंट्स दिया म्हणजे तेंची फूल तयारी आहा हे करपाक आनी सिलेक्टेड तेंच्यांनी विलेजीस कंपेर केला आनी की ते सायडीची मोरमियो ग्रांत सोडला जितून झोपडपट्टी येता गांवांत येता मागीर आमची किल्लावाडा येता मागीर मिरचीची फुडली विलेजीस त्यो सोडला आनी हे लागीं आहा ज्यो म्युन्सिपाल्टीक लागीं आहा नाजाल्यार पणजे सिटीक लागीं आहा हायवे एक्सेस लागीं आहा जसो मेगा प्रोजेक्ट चड मशरूम जावपाक शकता. कित्याक हे जर जो सेक्शन 238 कितें म्हणटा ऑफ LRC सिंपल म्हणटा की जे पॉप्युलेशन कितलें आहा आनी जी एरिया जागो कितलो वाडटा त्या प्रमाणे घरां कितली वाडटा त्या प्रमाणे तुवें हे नोटिफाय करपाक जाय. ते डेफिनेशन आहा फक्त एनेबलिंग प्रोविजन ना LRCन. तर खंयच्या आधाराचेर खंयचे पॅरामिटर्स तुमी घेता हे डिस्क्लोज करपाक. सेन्सस डेटा तुमी घेता सेन्ससान घेतला तो डेटा तुमी अर्बन एरिया आमी म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जी सुडा जर आतां कितें बिल्डींग हांगा बांदतली तुमकां सांगता जी सुडा जर कितें हांगा बिल्डींग बांदतली ना अर्बन डेव्हलपमेंट हांगा कितें बिल्डींग बांदतली दे आर क्लासिफायंग दीस विलेज एज अर्बन कित्याक बिकॉज सेन्सस डेटा
आता LRC अंडर लँड रेव्हन्यू कडून तेच करूंक शकता की तो सेन्ससान सांगला म्हणून आम्ही करता पण LRCन केले मग दुसरे एकट्यान ते करतले पंचायत राज म्हणजे भायर मारतले ग्रामसभा बी भायर मारतले तो हो व्हेरी सिरियस इशू बारीक बारीक इश्यूज घेतलेले आसा त्या पियोळ मागीर कवळे बांडोळा तसले बारीक बारीक इश्यू थंयसर खंय रे हे सिटीक लागीं आहा त्यो सुद्दां विलेजीस जाय पडले आमी थंयसर आवाज तुमकां करतले दिसता पेंजीन पीडीएन तुमकां घालपाचे प्रयत्न तसं षडयंत्र आहा ते पयलीं एकदां पयलीं जाल्लो प्रयत्न आमी विरोध केल्लो न्हू आनी त्या वेळार मामीन बी वगैरे आमी वांगडा भायर सरलेले हें एका रुजल्फाक खबर आसपाक जाय तसं षडयंत्र आसा कित्याक सांग आतां सध्या जे बिल्डिंग्स मेगा प्रोजेक्ट्स हितून येता ते रिस्ट्रिक्टेड आहा म्हणजे तुमकां तितले FIR मेळना जाल्यार खूब पयशे भरचे पडटा जाल्यार कितें कितें करचें पडटा वयर तुका कदंबा प्लॅटन मेळटा कित्याक तेंची ते म्हणटा FIR डिफरंट आहा म्हणटा पूण हांगा तुका विलेजीन करूंक मेळना स्पेशली ती सगळीं शेतां आहा तुमी पळया हांगा फुडें वयता तेन्ना शेतां आहा सगळीं तेंगेर तेंची नजर आहा की मागीर ते एकदां लँड प्रायस वाडली तेंची ऑटोमॅटीक ते ओनर आना कोण शेतकारां विकूंक सोदतले नाजाल्यार ते बिल्डर लॉबी आहा ते बाय करूंक सोदतले सो तशें हो षडयंत्र आमकां तरी दिसता आनी हे मुद्दम हाडला काय दिसता हें म्हणला भाई सांताक्रूज जो विलेजी आहा थंयसर तुमी ऑर्गनायज करतले तुमचा आमदार आहा सांत आंद्रे थिंगाय 3 विलेजीस इन्क्लूड केलेले आहा थिंगाय वयतले तुमी थंयसर तेणी करूंक जाय आवाज तेणी आपलो सायलन्स आहा तो ब्रेक करपाक जाय काल आमी पळयला की तो रामाराव वागान तेणी व्हिडिओ काडला आनी तेणी ताका हेवूय सांगला की ते सांगला म्हणून की बाबा हितून लक्ष घाल म्हणून तो 3 विलेजी हेज्या आमदारान तेणी करपाक जाय की तो म्हणटा गांवागांवान तो वयतल्यान रिवोल्ट करतलो म्हणटा हेजेरूय तेणी रिवोल्ट करपाक जाय ओके